पण ट्रॅफिक कंजेक्शन जावपाक कारण म्हणल्यार टोटल निग्लेक्ट जे मडगांवच्या शारांत जाल्लें आसा कितलींशीं वर्सां त्या कारणाक लागून हें ट्रॅफिक कंजेक्शन जावपाक पावलां. सांगपा म्हणल्यार मेन म्हणटा फर्स्ट ऑफ ऑल लोक पार्किंग सोदपाक रावंड मारीत आसता गार्डनाक. हें कोण सांगतलो कित्याक एक डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट ना. कितली डिकेड्स जाले आमी पार्किंग स्लॉट मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी घालपाक हें करतात प्रयत्न करता पूण तें जायत ना कित्याक खंय नाल्यार खंय सॅबोटेज जाता. लास्ट टायम हांव सांगलें आसा तें हायड्रॉलीक म्हूण हाडपाक केला तें हायड्रॉलीक फिजिबल ना हेंवूय खबर आसा. आतां दुसरें रिंग रोड हो रिंग रोड प्लॅन जाल्लो इन 95 वर्सा हो रिंग रोड प्लॅन जालो आनी तो रिंग रोडाक कारण कितें रायट फ्रॉम रेल्वे स्टेशन आके तुगेले रावणफड टील कोंबा दामोदर कॉलेजी कडेन थंय हो पॅरलल वचपाक रिंग रोड पॅरलल टू द ट्रॅक. आनी कसो जे इंटरनल रोड्स आसात आतां अपोलो हॉस्पिटल म्हणनाका तुगेले गांधी मार्केट म्हणनाका ICICI बँक फातिमा कॉन्वेंट तो रोड मागीर कार्वालो स्ट्रीट मागीर सिनेलाता रोड हे सगळे त्या रिंग रोडाक कनेक्ट जावपाक आशिल्ले. सो जे कोण बाजारान येतात बाजारान सपोज शॉपिंग येता कितें येता तांकां म्युन्सिपालिटीक येवपाक गरज पडनाशिल्ली. सो ते भायल्या भायर ते रिंग रोडाक कनेक्ट जाताले आनी वयता आशिल्ले खंय. आतां कितें काय म्हणल्यार खंय कोणा तरी पयले बिल्डिंग्स बी काडपाक दिल्या एलोंग द अलायनमेंट ऑफ रिंग रोड आनी आतां तो ब्रिज म्हूण बांदता सद्दा. आतां तो ब्रिज बांदून कंजेशन कमी जातलें. रिंग रोड डिझायन केल्लो फॉर द पर्पज ऑफ डिकंजेस्टिंग द मारगांव म्युन्सिपल एरिया आनी गार्डन एरिया. तूं जेन्ना ब्रिज बांदपाक वयता तेन्ना ते सकयल रोड आहा ते मॅक्सिमम जे जातले ते आकेसून ट्रॅफिक रायट अपोलो हॉस्पिटला सकून कोमा पावता ट्रॅफिक मदीं कांय सुटका ना. पूण सिटीन जो कोण वचपाक सोदता आनी तेका आनी सवलतच ना सेम रूट ते येवपाक पडटलें. तूं खंयच्यान वचता जाल्यार तुका म्युन्सिपालिटी वचपाकूच पडटा अरावंड म्युन्सिपालिटी आनी म्युन्सिपालिटी गार्डन एक्झीट जावपाक वा एंट्री घेवपाक म्युन्सिपल गार्डनाक आनी त्या खातीर हें कंजेशन जावपाक पडटा एंड सगळे रोड्स बाय कंजेशन जाता. सो हो रिंग रोड पळय सद्या फेलियर. हांव नको गव्हर्मेंट जे डबल इंजीन सरकार आहा ते बोस्ट आनी करता की आमी ब्रिज बांदता म्हणून. तो ब्रिज कोणा फायद्या खातीर तें पयलीं जाण जावपाक इट इज नॉट फिजिबल. आमी ऑफिशियली लेटर करतले PWDक आनीक रोड ट्रान्सपोर्ट हाका इन्क्लुडींग गडकरी who has sanctioned 99 crores म्हणटा तो because it is not feasible in the sense तेका कसलोच उपयोग ना. एक बेस्ट फ्लायओव्हर जावन पडटलो मेन जे सपोज डिकंजेशन करपाक जाय तुका सिटी जाल्यार हो रिंग रोड सामको इम्पॉर्टंट आसलो. पूण आमी पळयल्या कितलीशीं अलायनमेंटाचे बिल्डिंग्स येवपाक लागले आहा आनी तो वीथ रिड्यूस जायत आसा. इवन जो हो रोड बांदतात GSIDC थ्रू फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू पावर हाऊस तो देखून कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा. एक्विशन सुबेज जाल्लें आसा पूण एक्चुअल रोड कन्स्ट्रक्शन फक्त 11 मिटर सुमार जाता. 20 मिटर सुमार जावपाक जाय आशिल्लो तो. सो आनी जो एडिशनल गव्हर्मेंट लँड एक्वायर्ड लँड आहा ते आमी हें पळयतात एनक्रोचमेंट्स पळयतात. सो हें कोणा खातीर इवन इन सिटी एलोंग द फुटपाथ्स एनक्रोच करपाक हें दिता सोलर दिता फ्रिडम दिता आनी एक्शन घेवपाक सोदना. स्टेटमेंट वयल्यान करतात आमचो मडगांवचो आमदार की आपण बारीक बारीक लोकांचे पोटार येवपा हाड म्हणून. पयलीं सद्या ताका एक हें आसा वेंडिंग झोन करपाचें हें आसा. कोणाच्या पोटार हाड येवपा नाका पूण प्रॉपर झोन्स करून तांकां फ्री वेंडिंग करपाक दिवपा जाय. हो कायदो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी प्लस स्टेट गव्हर्मेंटाचो. तो सुद्दां आपल्याच करपाक गेला गाडी घालपाक सोदता तो त्या वेंडिंग झोनाक. सो हे भाशेन डिकंजेशन कसं जावपाक शकता जावचेंच ना. आनी वर्स वयता तितले आनी तितले वाडत रावतले. तेंच्यांनी प्लॅनिंग्स केल्ले आहा आनी ऑल द रोड्स देर इज अ ट्रॅफिक जॅम विथ ट्रॅफिक कंजेशन आसा त्या जाग्यार तेंच्यांनी सुपर मार्केट्स दिल्ले आसा. यू टेक बोर्डा रिसंटली एक सुपर मार्केट उगडल्या ऑपोजीट मल्टीपर्पज ताका पार्किंग ना. नाव रोड स्पेस लेफ्ट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन which is known as a setback is used as a parking, but that is not a parking. That setback is for road widening. Now you still take the Dohli-Arnhem highway. Recently, Anithay supermarket that is no parking, and the parking has been converted into godown.
डिजिटल वर्ल्ड म्हणून एक व्हडलें सुपर मार्केट व्हडला रिलायन्साचे तेंच्यांनी पार्किंग जे अंडरग्राउंड पार्किंग आहा दे आर युजींग एज अ गो डावन सेम थिंग विथ द विशाल मेगा मार्ट देर इज अ कंजेशन ऑन द रोड आखे रोड असो कंजेस्टेड आहा सारको प्लस दे आर पार्किंग व्हेकल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड and the parking which was supposed to be there, underground parking, which is being used for go down. Now we have complained so many times to the police department, the traffic department, कितें म्हणटा की ना आमचे ड्युटी रूम आमी वयतात सायडीचे 2 फावट तांकां तालावन दितात आमचें काम काबार जालें आनी यू आर द मेंबर ऑफ द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेल देर इज द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेल म्युनिसिपॅलिटी ट्रॅफिक डिपार्टमेंट RTO collector they are the members of this on the complaint goes to them they have to attend not say that आमी 2 फावटी तांकां तालावन दिता आमचें काम काबार जालें this is not the answer we expect from the traffic department no?